नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनಕ್ಕೆ स्वागत आंग पळायची तरने गरदुद्दी मेळा आजी गरदुद्द्याचे एक स्पेशल रंदय कोऱ्या हे रंदय नाव कसं गोतस की गरदुद्द्याचे गलगली म्हणून हाका हांव एक अर्द कप तुरी दाळी 1-2 गंटे लायकून उदकान तिम्मोन घेता आनी कुकरान तूं शिजत दवरता आतां गरदुद्दी साल काणू सन्न सन्न पोडकोन शिनून दवरला हांगा आतां हें गलगल कशें करचें म्हूण पळया भारी सिंपल तितलें टेस्टी आतां पळय 2-3 चमचे नारळेल तेल उन करता दाट बेजाचे एक आयदन काडला हांव हांगा ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ तेल उंडल कुडले एक चमची उडदा दाळी 1 चमचे सासम आणि 1 चमची मेथी ते तिन्नी जावन पटपट जल्ले म्हणटा करबेव घालो करबेव पळयाची चिके बावन घेतलो आणि हे रंद एक मेन तरणे मिरसांगे तिखसाणसची ते देखून हांव एक 4-5 तरणे मिरसांग घाला आणि एक जेव 2 सुकी मिरसांग ते परंबळाक मात्र घालचे ते वे घालून लायक करून रोस्ट करून घेता तरणे मिरसांग लायक पडना बदली आतां पळयाची हाका 1 अर्द चमचे हळदी पिट्टी आणि हाका परंबळा जावका जाल्यार तितले हिंगा पिट्टी सम 1 अर्द चमचे हिंगा पिट्टी घालका लायक परंबोळ येवका गलगली आतां पळय हें पण्ण पुरा भाजून रेडी जालें आनी वापस आमी दुसरें पण्ण घालून रंदय तरी हेच पण्ण फायनल अंत भितर आमी शिनून दवरलेले गरदुद्या पोडो सपूर शिनून दवरलेलो अंत भितर घालतात म्हळ्यार मस्त सान करूं नका चिके हॉड आसो पोडो आमकां खावच्या मेळका न्हू तो रंदयेन तूं ते लायकून तांते 1-2 निमिश भाजून एक उन्नारशी घेतले आनी पळयाची 1 अर्द ग्लास उदक घालें मस्त उदक घालचें नाका त्यामुळे गरदुद्या भितर ऑलरेडी उदक आसा तें हें बारीक तरनेस हें गरदुदें सम उदक सोडता 1-5 निमिश ते लायक उबें शिजून येवं हांगा पळयाचें हांव चिंचांब उदकां घालां हांव एक म्हगेलें मिस्टेल कसं म्हळ्यार चिंचांब उदकां घालतना ताजे टूच मीठय घालां हांवें तें मीठ म्हाका तुमकां दाखोवचें जाय न्ही तातूंत भितर किरलें तें मीठ तितलो गी ते मीठ समेत चिंचांब उदकां घाल्यार लायक कोळ येता ताका आतां हांव तें लायक कोन्न चिरडून चिंचबा कोळ पळयाची आतां गरदूद अर्द शिजली अर्द शिजतरी हो चिंचबा कोळ ताका घालून घेता मस्त चिंचांब घालची नाका त्या म्हळ्यार इतकी मायल्ड रंद ही थोडे चिंचांब घाल्यार पुरो म्हळ्यार मस्त मिरसांगी पिट्टी मासोल पुरो घालून तिकू करूं ना ही रंदय ते देखून थोडे चिंचांब मीठ समेत उदकां घाल्यार सम कोळ येता त्या गरदुद्याक ते आमगेले चिंचांबय घाले आतां त्याक एक खतखत येता पळयाची आमी दाळ शिजोवन दवरला न्हय ते शिजयले दाळ हाका घाली इतले जेतना हे रंदय लायक परंबोळ येवच्या सूर जाता आतां हाका थोडोची कोथंबरी पालो हांव कोथंबरी पालांक गटकोन दवरला सपूर शिंदिलेलो 1-2 चमचे कोथंबरी पालोय घालच्यो आतां सांगता इतले जेतना ते दाळी ते पण्ण आमगेले कसं सुपर पण्ण न्हय ते पण्ण ते गरदुदे कोथंबरी पालो पुरो जेतना भारी परंबोळेवच्या सूर जाता आनी फायनल एक बाकी आसा का 2 चमचे सोय लायक धवी सोय असो 2 चमचे सोय मिक्सरान घालून लायक स्मूथ पेस्ट करून घेवचे मिरसांग जिरे कसले घालून ना प्लेन सोय मिक्सरान घालून लायक स्मूथ पेस्ट करून घेवचे आतां हें पुरांग मेळ लायला ही रंदय आतां थोड्या वेळान निवतर दाट जाती आमी दाळ घाला न्हय आतां हें वाटिले ह्यो सोय पळयाची हे सोयेची पेस्ट आमी हें गलगलीक घालचें हें आतां लायक कोण पुरो घालून घेत पेस्ट जाय जाल्यार मिक्सर आयदनांत वर लावय म्हण जाल्यार एक चूर जाय जाल्यार धुवन घालत हें गरदुद्दें स्वता खंयची रंदयेन भितर उदक सोडता ते थोड्या वेळान आमगेले हाका दाळी ते सोयीनी पुरो वांटून घाला देखून कडेन लास्ट जातना ते धबधबी जाता रंदय आतां हांव एक चूर उदकय घालून मिक्सर आयदनय पुरो धुवन घालतलें हांगात आनी आतां लायक करून मिक्स करून घेता हाका मागीर पळय मीठ मिरसांग पुरो घालून जाला आमगेले हाका आतां थोड्याची सोय वाटील पेस्टय घाले आनी लायक करून मिक्स केलें आतां सान उज्जार हाका सम खतखत येवो खतखत आयल्यार रुचीची परंबळीची पुराय पशी हेल्दी आनी तो प्रोटीन आसा वेजिटेबल आसा पुराय आसा तातूंत भितर हेल्दी जावन आशिल्लें आमगेले गरदुद्याचे गलगली रेडी जाले हे गलगल घालून सुरय शिताक स्पेशली सुरय शिताक हें गलगल घालून जेवच्याक भारी लायक जाता अदीक म्हयन्या भितर लसूण पियावनातील रंदय दाखयता म्हणल्यार हांवें एक सुपर टेस्टी नो ऑनियन नो गार्लीक आमगेले गरदुद्या गलगल हांगा रेडी जाला तुम्ही पुरो जन ट्राय करून पळोवका आनी कशें जाला म्हूण सांगून म्हाका फीडबॅक दिवका हांव पळयत गलगल घेवन जेवणा बसता सुरय शीत सुरना तळासाणी जीव कडगे उपकर घेवन जेवता तुम पुराय करून पळया कशें जाला म्हूण सांगा आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जनय सबस्क्रायब करा तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्सा सांगा सगळ्यांक धन्यवाद.